उडी मारून दिवचल शहरातल्या बोड्डे वाठारात आशिल्ले श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरी कुशीक आशिल्ल्या एका व्हडल्या झाडाचेर फाटल्या 3 दिसांच्यान एक माजर अडकून पडिल्लें। सादारण 20 मीटर हायटीचेर हे माजर अडकून आशिल्लें। कांय जाणांनी झाडाचेर चढून ह्या माजराची सुटका करपाचो यत्न केलो, मात माजर काय हाताक लागनाशिल्लें। निमाणें मंगळारा सकाळीं हे विशीं दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयलें। उपरांत उजो पालोवपी दळाची टीम घडणूक थळार आयली आनी तांच्यांनी ह्या माजराची सुखरूप सुटका केली। उदकाचो प्रेशर मारले उपरांत माजरान उडी मारली आनी तें माजर थंयसरल्यान गायब जालें। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।